वीज खात्यान केबल ऑपरेटरांक थाकाय दिल्या. इंटरनेट आणि टीव्ही केबल ऑपरेटरांच्यो केबली कातरपाक वीज खात्यान स्थगिती दिल्या. एका बरोबर आमी सगळ्योच केबली कातरून उडोवपाक शकनात. अशें केलें जाल्यार इंटरनेट सेवाय बंद पडटली आनी सगळीच कामां आडकून उरतली. तशेंच लोकांकूय त्रास जातलो अशें वीज खात्याचो मुख्य अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस सांगता. कांय केबल ऑपरेटरांनी पयशे फारीक करता म्हणून सांगल्यात. दंड वसुलीचे बाबतीत केबल ऑपरेटरांक कसलीच थाकाय मेळची ना, तांकां फकत वेळ वाडोवन दिला अशें स्टीफनाचें म्हणणें. कित्याक हो एक सेन्सिटीव इश्यू न्हू. आतां तुमी पळयल्यार फूल गोंयांत इतले केबल आसाय, डिफरंट ISPs आसाय, केबल ऑपरेटर्स आसा. नाव somebody has done a mistake in the past to allow them to put it. Now it has become so much that we cannot take abrupt action to cut it immediately. Other when it was cut, my staff were doing a duty, but we have to see duty also and the responsibility of the department with regard to the necessary services, necessary important services to the state. Now we were trying to cut the cable because of the safety issues, technical issues, legal issues, and financial also. Was correct. But when we were cutting these cables, people were appearing and preparing for the exams. Parents were disturbed because their child aspirations, future, academic career, everything was disturbed. Now such a vast business, if it is disrupted without proper attention and care, it is going to disturb in terms of economy also and the public trust also. Now there are 2-3 people, ISP, cable operators, public and government. So it is not done to help the cable operator or ISP. It is basically the pressure comes from the government because of the public. Now also we are not giving them relief in terms of money, only relief in terms of time. Now they are ready to pay, but the guidelines are not very clear. First of all, we need to see on a pole, we need to frame guidelines, how many wires can be drawn. We have different kinds of poles. Then safety needs to be seen. How to identify कोणाचो केबल. आता कोणी म्हटलं आपल्याचो केबल आपल्याला पे केला, but there are 15 cables. So we are in that process. We are going to writing to them, notice in the newspaper who have got a licenses, their addresses, their phone numbers. Then after collecting this information, we will try to find out from which date they are in existence, and based on that we are going to verify the show cause notices what have been because many people have responded that the amount what is charged or penalty which are given is not correct. दुसरे वटेन उचेल्या अधिकाऱ्यान काडिल्ल्या आदेशाक आमकां पाळो दिवपाक जाय. ह्या आदेशा प्रमाण आमकां आतां केबली कातरपाक मेळच्यो नात. फाल्यां पोल मोडून पडलो तरी लेगीत आमकां केबलिंग हात लावपाक मेळना अशें वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. ताणें कट करूं नाका म्हणून ऑर्डर गव्हर्मेंटान सांगला कट करूं नाका म्हणून स्टेट गव्हर्मेंट तीन ऑर्डर ते हांव तुका सांगता हायकोर्टानूय एक ऑर्डर पास केल्या की इट इज बीन वर्कड आउट म्हणून. हांव सोदतालो ते वर्कड आउट पूण आमकां डिपार्टमेंटाक तशें कोणें वर्कड आउट म्हणून करूंक ना. आनी म्हज्या हितून हांव आसा पळय ती मॅटर आतां 8 मे येता तातूंत हांव एफिडेवीट फायल करतलो. सगळें म्हजी मॅटर आसा पळय म्हाका पार्टी केला ती केबल्सांची आसा ऑलरेडी ती 8 मे हांव तें सगळें घालतलो. 110 कोटी कितें आमकां येवंक जाय. आनी आतां त्या ऑर्डरी प्रमाणे ओल्ड पोल सुद्दां काडूंक मेळना कित्याक ते ओल्ड पोल काडटलो सुद्दां ती वायरी काडपाक मेळना. ते हांव तुका सरकाराचें हें न्ही ते ऑर्डर ते हांव कशें सांगतलो तुका सर. डिपार्टमेंट सरकाराचेंच न्ही सगळें, हो सरकारूच न्ही सर. हांव तुका त्या बद्दल कशें दॅट यू हॅव टू आस्क गव्हर्मेंट. आमकां कशें करपाक मेळना न्ही काय आमकां करपाक न्ही. आतां पोल मोडलो सुद्दां जाल्यार आमकां त्यो केबल काडपाक मेळना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.